बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भाव भयणीनो, समृद्धी वरवीं आनी प्रवाद्या वरवीं कोळीत जाल्लें तें देवाचें प्रमाणीकपण आतां समृद्धी वरवीं उजवाडा आयलें। आनी हें देवाचें प्रमाणीकपण कसलीच अंतोर करिनासतना जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थान विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक पावता। खरेंच सगळीं पातकी जाल्यांत आनी सगल्यांक देवाचे मोहिमेचें दर्शन अंतरलां, पूण ताच्या फुंक्याच्या देण्याक लागून क्रिस्त जेजू सवे मेळटा त्या तारणा उदेशी ती प्रमाणीक जातात। देवान ताका आपले रगत वारोवन भावार्थ दोतोल्यांक पातकां काडटली बोली जावंक नेमला। पळयात, पयलीं आदल्या काळार देवान सोंसणीकाय धरून पातकांक खास लावंक ना, आनी आतांच्या काळार आपूण प्रमाणीक म्हूण आनी जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांकां आपूण प्रमाणीक करता म्हूण देव उक्ती दाखयता। हे भाशेन देव आपले प्रमाणीकपण परगट करता। म्हणटच बडाय दाखोवंक आमकां खंय जागो आसा? जागो नाच। खंयचे समृद्धीक लागून ना। कायदे पाळूंक लायता ते समृद्धीक लागून न्हय, पूण भावार्थ दवरूंक लायते ते समृद्धीक लागून। कित्याक समृद्धीचे कायदे पाळून न्हय, पूण भावार्था उदेशी मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी खात्रेन जाणव। देव जुदेवांचोच देव तर विदेशांचोय न्हय, तो विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबाव ना। कित्याक देव एकूच, तोच सुनोट केल्ल्यांक तांच्या भावार्थाक लागून प्रमाणीक करता, तशेंच सुनोट करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उदेशी प्रमाणीक करता। देवाचें उतर हें देवाचे बोट उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत। खोल खोल खोंडान पडला, तुका उलो मारता म्हाका पावस सायबा। खालते विनोदीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा। जबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत। आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ठाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातक्याक भोगसणे मेळटा तुजे सवे। म्हणून सायबा, सर्वेस्परा आमी बुजतांव तुका। जबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत। सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा, ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता। विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतुडीचेर, आमचो विस्वास सगलो परम इस्वराचेर। जबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत। उद्गार। सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच। कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान।
कोता तुमचे, कित्याक प्रवाद्यांक यादगिरी बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तुमकां जिवेशी मारले. ताणें तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांकां यादगिरी बांदतात. आनी अशें तुमच्या पुर्वजांचें कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवायकी दितात. त्या पासत देवाचे जाणवाय लागून अशें म्हणलां, हांव तांचे तांय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलों आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी धुमाळो दितले. ह्या पासत संवसार रचला तेतून तावन सगळ्या प्रवाद्यांच्या विकराल्या रोगताचो हे पिणक्यान देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता तावन ते वेदी आनी देव मंदिरा मदें जिवेशी मारलोल्या जाकारासाच्या रोगता पर्यान, होय, हांव तुमकां सांगता, हे पिणकेन देवाक ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्रांनो, कोता तुमचे, कित्याक जाणवायचे चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात, ते सरले नात, आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिले ना. हें सांगून जेजू थंयसरलो भायर सरलो उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचे पाळांक लागले आनी तोंडाक तोंड जावचें म्हूण ताका जोबार प्रश्न घालीत रावले. ते ताका फास बांदून ताच्या तोंडांतल्यान कसलेय उतराचे ताका धरूंक रावताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ. सगळ्यांनी पातोक आदारलें, न्यायालाक आदार. देवाच्या आदारान आनी ताचे कृपेन वोट पातकी आयज बागेवन जावंक पावले. देखीक नव्या कोरारांत मारिया मागदलेन, माथ्यू, जाकारियस, सावलू आदी. त्या उपरांत आमी जाणाव बागेवंत आगोस्तीन आपलें आदलें पातकी जिवीत सोडून बागेवन जावंक पावलो, कित्याक देवाचें उतर ताच्या काळजा मनांत रिगलें. व्लादिमीर द ग्रेट, नोव्गोरोद हाचो राजकुंवर, ताणें आपली राजवट 25 वर्सां पर्यंत चलयली. ताणें कुडिया देवाक एक मंदिर बांदलें आनी ताणें एका बापायची आनी ताच्या पुताची बोली चडयली. एकदां एम्परर कॉन्स्टंटीन हाणें आपल्या दुस्माना आड झुजूंक वाल्मिरीचो आदार मागलो. तेन्ना ताणें कॉन्स्टंटीन हाचे भयणीचो हात मागलो. असल्या वेळार कॉन्स्टंटीन हाणें व्लादिमीराक क्रिस्ती धर्म आपणावंक मागणें केलें. हें ताणें व्हडे खुशेन स्विकारलें. सगळे म्हणटाले, जेन्ना तो एक पावट आपल्या गांव घरा पावलो म्हणटोच तो आपल्या आदल्या बेसाक वेंग मारतलो. पूण देवाचे कृपेन तो बदल्लो आनी ताणें आपलें वायट जिवीत सोडून दिलें. आमच्या जिवितांत असले जायते सोयेग येतात आमी आमचें जिवीत बदलूंक, जावं तें रेतीरांत मिसाचे बेटेन देवाचें उतर वाचून, नियाळून आनी तें जिवितांत घालून. आमी कितलेंय पातकी वो ओस्कोत जावन, पूण देवा मुखार ताचे काकलूत व्हड. म्हजो थाराव. म्हज्या जिवितांत म्हजी ओस्कोताय आसा ताचेर हांव देवाच्या आदारान झुजूंक वावुरतली.